जायते दाखले जायतले निदर्शन आमी थंयसर पळयता आनी वरते आमकां निदर्शन आसा बावट तसो बापूय अब्राहम तावन देवान अब्राहमाक वेंचलो आपणाचो जावन ताका ताणें आपयलो अब्राहम बावट तसो बापूय कित्याक म्हळ्यार ताचे वरवीं पयलें कोणूच नीज एका देवाचेर भरवसो दवरनासलो तो पयलो आनी ताका देवान ताच्या गांव सोडून आपणाचो गांव सोडून बसयल्ल्या गांवांक देवान ताका वचोंक सांगलें आनी हें पयन तो करता तें पयन तो सुरू करता बापान देवान ताका दाखयल्ल्या त्या गांवांक तो येता आनी आपयता आसतना ताका कितलीं वर्सां 75 years देव ताका ह्या उतर प्रायर आपयता आनी ताचे उपरांत देव ताका जिवितांत ताचे कश्ट येतात जायते अणवराय मदें मदें येतात जाल्यार देवाचेर तो भरवसो दवरता आनी उपरांत देव ताका सांगता तुजी परजा धरणी वयल्या रेवे बरी आकाशाच्या निकेत्रां बरी जातली मेजूंक जायना तितली संत तुजी हांव वाडयतलो म्हूण सांगून देव ताका सांगता जाल्यार 100 वर्सां जाता म्हणसरी भुरगें ताका जल्माना आनी 100 वर्सां प्रायर ताका पूत जल्माता नांव कितें ताचें इजाक आनी इजाकाक व्हडा मोगान तो जतन करता आनीक वो इजाक ही व्हड जाता आसतना देव त्या एकल्याच पुताची इजाकाची बली भेटोवंक थंयसर देव ताका आपयता आनीक वो पाटी मुखार पळयना आपणाच्या एकाच पुताक बली भेटोवंक तो तयार जाता तो मुखार येता तो बावट तसो बापय तो त्या उत्पत्ती ग्रंथांत 18व्या अध्यायांत आमी वाचता सोदोम आनी गोमोरा ह्या गांवांक देव ताचेर उजो हाडून भस्म करूंक म्हणून सांगून चिंता आसतना अब्राहम देवा लागीं विनंती करता देवा जर तर 50 जण आसल्यार वो गांव तूं बचाव करशी की 50 जण नासले आनी ताचे उपरांत कशें आमी तरेपटी मार्केटीक गेल्यार बार्गेनींग करता 40 आनी 5 जण आसली जाल्यार 40 जण आसली जाल्यार तूं बचाव करता की मागीर तो 10% चड जाता आनी 40 जण उपरांत 30 जण आसल्यार जायत हांव बचाव करता 20 जण आसल्यार जायत निमाण एक पुटी विचारता 10 जण आसल्यार तूं बचाव करता की जायत म्हणटा देवा थंय तसो आसलो तो ताका आसलो तो बावट देव आपणाचें मागणें आयकतलो तो संबंद आनी तो बावट आमी अब्राहम तावन शिकता मोइजे तो लीडर तो जावन आसलो द ग्रेटेस्ट लीडर ऑफ द इज्रायलाइट्स आनी बसयल्ल्या गांवांक इज्रायल घरांक इजिप्तांत तो सोडून व्हरता आसतना जायते कस ताका लाभले देवाचेर ताणें विश्वास दवरलो पूण ताचीच परजा इज्रायल परजा तरेपटी ताचेर उपराटली देवाचे कायदे पाळूंक ती चुकली जाल्यार देवान तांकां सांडलें ना देवाची आज्ञा पाळूंक ते चुकले तरी देवान ताचो सल्लो सदांच तांचे थंय तिर करून दवरलो तो सदांच ताणें देवान सांबाळलो आनी ते पयनार येता आसतना फरावेराव्यान निमाणें 10 खरगां उपरांत तांकां सोडलें आनी ते बसयल्ल्या गांव येता आसतना पावता ते थंयसर तांबड्या दर्या लागीं आनी ह्या तांबड्या दर्या लागीं थंयसर पावतना आतां उतरोवचें कशें तांकां भिरांत आनी फाटल्यान पळयता आसतना आसात थंयसर इजिप्तकारांचे सोजेर फाराव्याचे सोजेर बिटवीन द डेवल एंड द डीप सी म्हणल्या भशेन तांची ती परिस्थिती जावन आसली आनी ह्या वेळार ते परतून पुरपुरतात मोइजे लागीं कित्या खातीर हांगा तुवें हाडली हांगा आमकां कालें आसा कित्या खातीर हांगासर हाडली आमी थंयच मेल्यार बरें आसलें हांगा आतां आमकां कितें करचें आमी नेणाव आनी ह्या वेळार मोइजे देवा लागीं विनंती करता आनी देव मोइजेक सांगता लोकांक तूं थंड रावंक सांग भियेनाकात म्हूण सांग इजिप्तकार दे आतां तुमी पळयतात ते आनी मुखार तुमी पळोवचें ना देव तुमचे पासत एक आजाप करतलो थीर रावा शांत रावा देव तुमचे पासत झजतलो निर्गमन ग्रंथाचो 14वो अध्याय 14वो वाक्य एक्झोडस चॅप्टर 14 वर्स 14 द लॉर्ड विल फायट फॉर यू यू हॅव टू बी स्टील द लॉर्ड विल फायट फॉर यू कसलीय झजां तुमची आसूं कसलेय कश्ट तुमचे आसूं कितेंय आसूं द लॉर्ड विल फायट फॉर यू देव तुमचे पासत झजतलो
जर देव आमचे पक्षान आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? देव आमचे पासत आमच्या सांगाता वावुरतलो, आमचे पासत तो सोंसतलो. द लॉर्ड वील फायट फॉर यू, यू हॅव टू बी स्टील. आनी हें तांणी पाळलें आनी देवान तांकां शाबेत राखलें. भियेनाकात तीर रावा, सर्वीस पर तुमचे सवय जोस्तलो, तुमचे पासत जोस्तलो, तुमी शांत रावा. प्रावाद्यांच्या जिवितांत आमी पळयता तोच भावार्थ प्रावाद्यांनी परगट केल्लो. आनी तांच्या जिवितांत काल मिसा वेळार आमी आयकल्ले भशेन जेरेमया, इजाइया, झेफनाया, होसेया अरी एका प्रावाद्याच्या जिवितांत आमी पळयता तांकां लाभल्ले ते कश्ट. तांचेच पासून न्ही हेरां पासून तांणी कश्ट हे वावयले. आनीक अरी एक पटी देवाचो आदाराचेर बरवसो सांडूंक तांकां ताळणी आयिल्ली जाल्यार तांणी तो बरवसो सांडलो ना. नव्या सल्ल्यान आमी पळयता जुजे देवदूत ताका सांगता मुरयेक तुजी पतीन जावन घे आनी भावार्थान तो पातयेता. मोरी आजून अवंकार ती देवाची उतर मानून घेता, भावार्थान ती सर पातयेता. सगळ्या तिच्या जिवितांत भावार्थाचें जिवीत ती जियेली. आनी निमाणें सगळें तिच्या भावार्थाक लाभलें इनाम कसलें? जेजूची निर्जीव कूड तिच्या हातान दितात. जाल्यार मुरयेन बरोसो सांडलो ना. जेजूक निके पेल्या उपरांत पेद्रू, जुवांव, मरी मागदलेन, हेर स्त्रियो, दादले थंयसर पोंडा लागीं धांवले. पूण मुरी धांवोंक ना. कित्याक मुरी जाणा आसली ती भावार्थाची मनीस. ती जाणा आसली म्हज्या पुतान तिसऱ्या दिसा हांव जिवन जातलो म्हूण सांगलां आनी तो जिवन जातलो. थंय वचून परतून परीक्षा करना हांवें पळय जाय म्हणना. मुरयेचो अखंड भावार्थ आमी पळयता. जेजू क्रिस्त थंय आमी पळयता तोच भावार्थ. आनी ह्या पासून जेजू आमकां भावार्थाची एक मेलपांक ताच्या बापा थंय ताणें दवरलो तो भावार्थ. आनी त्या देखून हो भावार्थ पळयल्ले आपोस्तल विचारतात जेजू लागीं, लॉर्ड इनक्रीज आवर फेथ. आमचो भावार्थ तूं चड कर. जेजू दिसपट्टे मागण्यार आशिल्ले पळयल्ले विचारतात, लॉर्ड टीच अस टू प्रे. सोम्या आमकां मागणें करूंक शिकय. म्हाका न्हू जेजून ताच्या जिवितांत कशें दिसपट्टे बापा लागीं तो संवाद, सो संपर्क, दॅट कम्युनिकेशन आसा केलें, तशेंच मागण्या मुखांतर आमचो भावार्थ आमी रुता करता. म्हाका न्हू जिवितांत आमच्या कश्ट येता आसतना थोड्यान आमकां सांगचें आसा तें अशें तें तशें. 2 हप्त्यां आदीं आयतारा आमी आयकल्लें तें वाचप लुकाच्या सुवार्थेंतलें 13व्या अध्यायांतलें. थंयसर पिलातान गलिलिया घरांचें रगत बलये सांगाता त्या देवाळांत अर्पिल्लें. तांकां जिवीशी मारलें. आनी एक घडीत आसा सिलोमाची थंयसर तें गोपूर ह्या टावर थंयसर पडोवन 18 जण मरण पावल्ले. आनी लोक येता आनी विचारता, ओ हे मोरोंक कोण कारण, कितें कारण? अशें तांणी केल्लीं पातकांगी, तांच्या पातकांगी शिक्षा घी म्हूण सांगून विचारता आसतना जेजू म्हणटा ना, पातका खातीर ते मेल्ले न्ही आनी तुमी भाग्यवंत म्हण चिंतें नाकात. जो कोण आतां जी कोण जिवंत आसात, अजुनूय जिवंत आसात, तुमी चिंतचे नाका की तुमी भाग्यवंत म्हूण सांगून जेजू थंयसर तांकां सांगता. जुवांच्या सुवार्थेंत 9वो अध्याय, जॉन चॅप्टर 9 आमी वाचता. थंयसर जल्मांत कुर्डो जावन जल्माल्ल्या एका भुरग्याक आनी त्या भुरग्याक जेजू दर्शनांत आनी सांगतात, हो भुरगो कुड्डो जावन जल्मोंक कोण कारण? असो आवय गी, बापोय गी, आप गी, व्हडली मांय गी, आंटी गी, अंकल गी ना. आनी एकल्याच्या पातकाक लागून आनी एकलो शिक्षा दिना. ह्या ताच्याच मनशाच्या ताणेंच पाता केल्यार थंयसर शिक्षा दिवचो देव न्ही. अरी एक आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा येता आसतना आमी चिंतचे नाका पातकाची शिक्षा म्हणून. पळय थोड्या पातकां खातीर आमी शिक्षा अणभव करता, पूण अरी एक आमच्या जिवितांत आयिल्ले कश्ट पातकाची शिक्षा न्ही. आनी हाका आमी पळयता जेजू क्रिस्त थंय कित्या खातीर ताणें कश्ट असलें, कसलें वायट ताणें केल्लें, कसलें पाताक ताणें केल्लें, कसली सूख ताणें केल्ली आनी ताका कित्याक कश्ट लाभलें. साकऱ्यान ताका सांगलें आपणाचो बाप सांडचो ना म्हूण तो जाणा आसलो. पेद्रून सगळ्यांच्या नांवान सांगलें, पेद्रून सांगलें, 11 जाण तुका सांडून गेल्यार हांव तुका सांडून वेचना. आनी कोंब्यान 7 घालचे फुडें 3 पटी जिजून ताका नेगार केल्लें. आनी थोडे आपोस्तळ एम्माउसाच्या वाटेर आसले, आनी थोडे मासली धरून गेल्ले, आनी थोडे टॅक्स बुथाचेर आसले, आनी खंय हेर खंय गेल्ले ते आमी जाणाव. पूण बाप आपणाचो सदांच आसतलो म्हूण सांगून जेजू जाणा आसलो. पूण थंय त्या एका घडये कुर्सार थंयसर कश्टांत आसतना जेजू बघता, खंय गेला म्हजो बाप, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. पूण ही आकलासाची बॉब न्ही, दुबावाची बॉब न्ही, पूण एका रितीन भिरांत आनी काळजी न्ही. त्या घडी कित्याक आमचे बरी संपूर्ण मनीस तो जावन ह्या संवसाराक तो आयिल्लो.
पूण ती एक क्षणीक इज अ मोमेंटरी थिंग. तक्षणाच तो म्हणटा बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो हांव ओपून दितां. फादर इन टू युअर हँड्स आय कमेंड माय स्पिरीट. बापा तुज्या हाती म्हजो आत्मो हांव ओपून दितां. वरती बावार्थाची देख थंयसर आमी जेजू तावण शिकता. म्हाका चेडवान सांगलें बरी, हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे पातकां तावन आमकां शिक्षा मेळटा, पातकां तावन आमकां कश्ट मेळटात. जाल्यार ही एक कश्ट एक शिक्षा पातका पासून न्हय, या आमी सदांच उडासांत दवरचें. तर ह्या विशयान आमी नियाळ करता आसतना आमकां उडास येता जेजूचें जिवीत. तर वटी साबार मागणी आमी करता. सेमिनारींत 12 वर्सां आसतना हांवें सादारण 1000 त्या सावन जेजू लागीं दवरल्यांत आसतलीं. पूण जर तर ह्या 1000 त्या सावांक देवान येस टेक इट ग्रांटेड म्हूण सांगलें जाल्यार हांव आज एक याजक जावन नासतना. ह्या 1000 देवान दिल्ली सट्ट म्हळ्यार 100 त्या सावांक देवान येस म्हूण सांगून आन्सर दिल्लें जावं पुरो. कित्याक खंयचें म्हज्या जिवितांत बरें, खंयचें म्हाका फायद्याचें तें देव खंडीत जावन दिता. कित्याक इंग्लिशान सांगणी आसा वी ऑलवेज सी द प्रेझंट अँड प्लॅन द फ्युचर वेर एज गॉड सीज द फ्युचर अँड प्लॅन्स द प्रेझंट. आमी फुडार पळयत, आमी आतांचें पळयता आनी फुडारा विशयान मागता. पूण देव फुडार आमचो कितें म्हण जाणा आनी त्या देखून ह्या घडये कितें आमकां जाय तें आमकां तो दिता. आनी त्या देखून जावचें अरियेकी आमच्या बऱ्याकच, जावचें अरियेकी आमच्या बऱ्याकच. ह्या घडये आमकां कित्या म्हूण सांगून कळना. जिवितांत कुटुंबांत भावा भयणी थंय आवय बापूय थंय आणवारां कश्ट अवघडां पिडा शिडा येता आसतना वय जावचें बऱ्याकच म्हूण सांगून आमी हांसून रावंक जायना. पूण आमकां जेजू खुर्सार तावन तसो आदार दिता आनी तो आमकां सांगता ताची बुजवण आनी ताचो आदार आमकां दिता. जेजूच्या खुर्सा तावन आमी शिकता वय जावचें सगळें आमच्या बऱ्याकच. खुर्सा सावळेंत रावून तरी विशेव आमकां मेळटा. जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक थंयसर आमकां कळटा. क्वायर आतां एकंतार आमच्या सांगाता म्हणटा आसतना आमी सांगाता जॉयंट जावया. खुर्सा सावळेंत रावून तरी थंयसर आमकां मेळटा विशेव. खुर्साची सावळी आमकां विशेव दिता. आमच्या जिवितांत कश्ट पिडा शिडा येता आसतना जेजू आमकां सांगता जावचें सगळें आमच्या बऱ्याकच. जर तर जेजू खुर्सार मरोंक नातलो तर आमकां साल्वासांव लाभतें ना. तर ह्या जेजूचेर आमी बोर दवरया. आमचे कसले कश्ट आसूं, कसली पिडा आसूं, कसली आणवरां आसूं, ह्या घडये जेजूच्या हाती आमी समर्पण दिवया. सर्व आमी उबी रावया आनी गावया हें गीत. जावचें
पिडा आशिल्ल्या जें कितें आमच्या मतीन ह्या रितीन दीस इज द बिगेस्ट टेंशन दॅट आय हॅव एट द मोमेंट दीस द बिगेस्ट प्रॉब्लम दॅट आय एम फेसींग रायट नाव खंयचेय समस्या खंयचेय कश्ट हो एक व्हडलो खुरीस देवान म्हाका दिल्लो म्हूण सांगून जर तर हांवें चिंताव जाल्यार सांग बरो आमच्या पत्नीक आसचे ते कश्ट या घोवाक आसचे ते कश्ट आमकां सांग पुरो काम मेळूंक ना आणकी कोविड दरम्यान आमचें काम गेल्लें जावंक पुरो या आमची पुताक या दुवेक काम ना बरी सैरीक लाभूंक ना या इंटरव्यूवांत पास जायना या कसली एक पिडा आसा कितलें वखद केल्यार खंयच्या दाक्तरा लागीं स्पेशलिस्टा लागीं गेल्यार जायना कितेंच बरेंपण लाभना म्हणून आमकां बगता जायते कश्ट गांवांत तशें परगांवांत आसचे आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक आसात कितेंय आसूं तें आमी उडासान दवरया जेजूच्या कुर्सार आमी आमची दिश्ट चोवया तो आमकां राखता आनी सांबाळटा ही आमी उडासान दवरया आनी परत्यान आमी गावया कुर्सा सावळेंत रावोन तरी विशेव आमकां मेळटा जेजून ताच्या कुर्सा मुखांतर आमकां साल्वासांव दिलां कुर्सा तावन वडयेक लिसांव ताणें आमकां शिकयलां आनी हे लिसांव कश्टांचें न्हय पण बावार्थाचें कुर्सा फाटल्यान कुरव आसा निमाण्या शुक्रारा उपरांत थंयसर इस्टर आसा पास्कांची परब आसा मोगाचे न्हू आपोस्तलांनी तांच्या जिवितांत येस ते शिकले आपोस्तलांक एका रितीन कावजीनी भिरांत आसली पूण उपरांत पवित्रोत्म तांचेर येता आसतना भावार्थ तांचे थंय उपजलो तर मोगाचे न्हू आमकां आज तसो सोमी ताच्या कृपेन भरता आमकां आसले आकांत आनी भिरांत थोडे पटी आमकां आसले थोडे कुरीस आमच्या जिवितांत आसतातच चिंती हांगासर थोड्यांक एक भुरगें जल्मलां जावं पुरो फिजिकली हँडिकॅप ऑर इंटेलॅक्च्युअली डिसेबल्ड जावं पुरो ऑटिझम या ADHD या दुसरें कितें मानसीक समस्या आसा जावंक पुरो आनी प्रत्येक तरण मेंटल रिटार्डेशन म्हण आमी म्हणटा हाका वखद ना देर इज नो क्युअर सो वॉट कॅनॉट बी क्युअर्ड हॅज टू बी एन्ड्युअर्ड खंयच्याक आमी वखद घेवंक हें वखद ना तें आमी स्विकार करूंक जाय हें लाभल्लें आमकां एक देणे म्हूण सांगून मांडून घेवंक आमकां कस जातात पूण हांव जाणा कितलींशीं आवय आनी बापय तांकां लाभल्लीं जावंक पुरो भुरगीं वय देवान म्हाका ह्या भुरग्याक एक आवय आनी म्हाका एक बापूय जावन वेंचला कित्या खातीर हांव नेना पूण जावचें सगळें आमच्या बऱ्याक म्हूण सांगून मांडून घेवंक की म्हाका कस जातात जाल्यार देवाचेर हांव पात येता देवान म्हाका हें दिलां तर हें वोवंक तोच म्हाका ताचो आदार दितलो हो जावन आसा कितलेशे आवय बापायचो बरवसो आकांतान बेजाराय जिवितांत आसता तरी देवाचेरी तितलोसो बरवसो तांकां आसता मोगाचें न्हू वर्तें निदर्शन आमी आपोस्तलांच्या जिवितांत पळयता जेजू उदकांतल्यान सोलोन येवचो पळयलो पेद्रू म्हणटा ओके येदो म्हणसर हांव 2 वरां ह्या बोटीर हांव येतालो पूण आनी मुखार उदकाच्यार सोलोन वचून मासली दर्यात म्हाका वंडरफूल इल्लो वेळ तो चलता जेजूचेर ताची दिश्ट आसता तेदो म्हणसर तो चलता पूण केदाळा तो उदकाक पळयता तेदाळा पळोवंक उदकांत पडटा मोगाचें न्हू
आमची दिस्त कितें म्हणसर जेजूचेर आसता, जेजूचेर आमचो बाबार्थ आसता, तितून म्हणसर कितलेंय रफ वॉटर्स, कितलेंय कश्ट आमकां आसूं दी, पूण आमी त्या उदकांतल्यान, त्या उसांबळ दर्यांतल्यान सोलोंक शकता. पूण केदाळ आमची दिस्त आमची आसता की आमच्या कश्टांनी, आमच्या आकांताचेर, आमच्याच उण्यापणाचेर येता, तेन्ना आमी दुबावता. सांत थॉमसाच्या जिवितांत आमी पळयता, जेजूक आपणे आपडल्या शिवाय हांवें पातयेवं वचना म्हूण सांगुल्लो, आनी आपडल्या उपरांत म्हज्या देवा वर्ती बावार्थाची उसारणी थंयसर करता, माय लॉर्ड एंड माय गॉड. आनी जेजू ताका सांगता, तूं पळयलें देखून तूं सतमंतलय, पूण पळय नासतना म्हाका सतमंतची आनी की सुभागी. म्हाका न्हू आमी कोणी जेजूक रूपरपी पळोवंक ना. थोड्यांक आमकां जेजूचें रूपणें दिसलां जावंक पुरो, थोड्यांक आमी जेजून उलयल्ले बरी आमकां आयकलां जावंक पुरो, पूण आमी अरियेकली हांगासर दिसानांतल्या देवाचेर बरो वचता आनी तोच जावन आसा बावार्थ. दॅट इज फेथ. हांगासर आमी ह्या बावार्थांत वाडोवंक आनी वागोवंक सदांच दिसपडटे मुखार वचूंक आमी प्रयत्न करता. जिवितांत आमच्या कश्ट आसात, पूण देव आमचे संगी आसा. सांत पाऊल रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत, रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 31, 35 आनी 37. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्सेस 31, 35 आनी 37. रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांत पाऊल म्हणटा 8व्या अध्यायांत 31, 35 आनी 37. जर देव आमचे पक्षेन आसा तर आमचे विरोध रावतलो कोण आसा? कोण तो आमकां क्रिस्ताच्या मोगातावन वेगळीं करतलो? कश्ट वा अडचणी, दगदवणी, काणा जेवणाचो वा न्हेसनाचो तत्वार, आपाय वा तालवार, मरण जावं जिवीत जावं, देवदूत जावं, सैमवर्त्यो शक्त्यो वा पदव्यो जावं, आतांचो काळ जावं फुडलो काळ जावं, अंतराळ जावं पातळ जावं, कोणूच जावं कितेंय जावं, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्याच्या मोगातावन म्हाका मेकळें करूंक शकचो ना. कितेंच म्हाका मेकळें करूंक शकचें ना. वय सोम्याचेर भावार्थ आमी असो अखंड दवरी जाय. कित्याक सांत पाऊलान ताच्या जिवितांत ताची दुसरी चिंतना आसली, दुसऱ्याचो अभिप्राय ताचे लागीं आसले, पूण एक फावटी जेजू ताका मेळिल्लोस, भेटल्लोस, तो संपूर्ण बदलता. आनी कसलोय विरोधपणाचो जैलान तो आसलो, तारवान तेत आसतना जायते ताका कश्ट जाल्ले, जायतली आणवरां ताच्या जिवितांत आयिल्लीं, आनी देवान ताका सांगलें, म्हजी कृपा तुका पुरो, माय ग्रेस इज सफिशियंट फॉर यू. आनी देवाचेर भावार्थ दवरून तो जियेलो. म्हाका चेडूं थोडे फावटी आमी पळयता हांगा कुलशेखर ह्या मार्गादेगेर वाटेन, ह्या वाटेन थोडे फावटी हांवें पळयलां कितें करतात. एक धाकटें चेडूं एका बारीक दोरयेचेर एक हातांत एक तेंगडी काडून घेवन बॅलन्स करून ह्या वाटेन तावन त्या वाटेक येतात. त्या दोरयेचेर ह्या कोडयाळ आंबा कट्यार तेणे बरो आमी पळयता थोडे फावटी सर्कसान केल्ले बरी ही बॅलन्स करून येतात. पूण ह्या असल्या बॅलन्स करचे नांवाड एक मनीस फेमस एक्रोबॅट चार्ल्स ब्लॉन्डीन म्हणलो. आनी एक फावटीन ताणें शर्त घालें की हांव हांगा तावन थंय म्हळ्यार खंय हांगा तावन कोड्डेल तावन बेंदूर म्हणी. ताणें म्हळें नायग्रा फॉल्स वयर कॅनडा आनी अमेरिकाच्या मदीं आसता ते नायग्रा फॉल्स हाचेर हांव ह्या वता तावन त्या पंदाचेर इतलो उबार ते आनी पडल्यार पडच्या आमेन. जाल्यार ताणें एक शर्त काडून गेलें, हांव येता म्हूण सांगलें आनीक स्टार्ट केलें ताणें ह्या पंतार तावन त्या पंतार मातसो वचोंक आसलें. आनीक सेफ्टी नॅट थंयसर नासली, कितें सेफ्टी नासली. आनी अशें पयले मॅट दवरतनाच लोक थंयसर पळोवन नासलो, तांच्या काळजाचे धडधडे ताचे वरनी चड आसले सांग पुरो. आनीक ती पळोवन आसली. पूण वो एक एक मॅट मुखार 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 येता आनीक अर्द्यार पावता आसतना सकाळांक तो पळयता आनी तांकां हाचे वरनी चड खावची न्ही, पूण तो धैर्यान मुखार 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 गेलो आनी निमाणें त्या कुशीक तो पावलो. आनी थंयसर लोकांचो व्हड किंक्राटो बोबो आनीक क्लॅप्स एप्लॉड्स थंड्रस एप्लॉड सगळ्यांक बारी खुशी. ह्या मनशान ह्या कुशीन तावन त्या कुशीक कितेंच आदार नासतना सेफ्टी नॅट नासतना ह्या कुशीन तावन त्या कुशीक पावलो. सगळ्यांनी ताका शाबासकी पटयली, बॉब मारली. आनी ह्या वेळार थंय तो विचारता, थँक्यू फॉर ऑल द कंग्रॅच्युलेटरी, सगळी कंग्रॅच्युलेशन तुमी म्हणल्या खातीर, फॉर ऑल द अप्लॉस आय एम ग्रेटफूल टू यू. नाव टेल मी. आतां हांव परतून पाटी वचोंक आसा. म्हाका पाटी हांव येता आसतना
हांव पयलें थंय सारता आतां चिंतया जर तर हांव पाटी वचोंक चिंता तर परत्यान हांव शाबीत पाटी हांव आयिल्ल्या जाग्यार तूं वचोंक म्हाका साथ दी म्हूण सांगून कितलीं जाणां चिंतात सगळे हात वयर घालतात ब्लॉन्डीन यू कॅन यू वील तर पाटी येता आसतना म्हज्या बुजांचेर बसोवन येवंक कोण तयार आसा कोणी तयार नासली सगळ्यांनी तांची तकलीफ पोंदा घाल्ली मोगाचें हो जावन आसा भावार्थ आमच्या जिवितांत असलो भावार्थ जियोंक आमकां कश्ट आसात तरी बटी असलें पयन आमी करी जाय पडटा उसांबळ दर्याचेर आमी पयन करूंक पडटा ही शिकोवण सुरू करचे पयलें हांवें तुमकां थंयसर जेजून सांगिल्लें ती वपार घर बांदलें एकल्यान कडपाचेर आनी रेंवेचेर कडपाचेर बांदलें घर शाबीत उरता म्हूण जेजू म्हणटा तर आमचें जिवीत कडपाचेर बांदूंक जाय तर जिवितांत वादळां आवड खंयच्या वेळार येता खंयच्या घडये येता ह्या दिसांनी आमी जाणा पावस गिमांत येता आनी गिमांदी पावस आसता अरे की आमी म्हणटा लॉट ऑफ क्लायमेट चेंज अशें आमी पळयता आनी त्या देखून खंयच्या वेळार कितें जाता कळना केदाळा आवड येता कितें जाता आमकां कळना आनी ताचेर आमकां कंट्रोल ना वी हॅव नो कंट्रोल ओवर द स्टॉर्म्स ऑफ लायफ बट वी ओन्ली हॅव द कंट्रोल ऑन द फावंडेशन कसली बुन्याद आमी घालता ताचेर मात्र आमकां अधिकार आसा कितले आमी गूण बुन्याद घालता तितलें आमकां शाबितायेन रावूंक तोच आमकां आदार दिता तर वाऱ्या वादळाचेर आमकां नियंत्रण ना पूण बुन्यादीचेर मात्र आमकां आसचें नियंत्रण मोगाचें न्हू आमच्या कुटुंबाचेर आमी एक नदर घालुया आमच्या कुटुंबांत पिडा शिडा येता आसतना तरी बटी पिडा शिडा आयली म्हूण सांगून घोव पिवोवणी सुरू करता कित्याक ताचें काम ना टेन्शन आनी त्या देखून आसलें इल्लें सेव करून दवरलें तो मूग दिता आनी मूग दिल्या उपरांत घरांत आसलें उरलें बायलेची तरेवडीखाण घेता ह्या तरेवडी थोड्या कुटुंबांनी गोवान व्हडा मिनतेन वावर करून बायल्या गांवांत घेवन थंय केल्लें जावंक पुरो घरा बायल करशिता अशें थोड्या कुटुंबांनी असले समस्या आसता आसतना आवयन आनी बापायन दोगांनी पुंजावन कश्टांनी दवरले भुरगीं विबाडटात थोडे पटी मोगाचें न्हू असले कश्ट पिडा शिडा आमच्या जिवितांत येता आसतना जेजू आमकां ताचे कृपेन भरता तरी आमचें कुटुंबां जिवीत उसांबळ दर्यांत सामटल्ल्या तारव्या भशेन जावन आसता कुटुंबांत जायते समस्या आसात आनी वर्ते समस्या जावन आसा दुबाव घोवाचेर दुबाव बायलेचेर तरे वटेन दुबाव थोड्यांनी घरा आयिल्ल्यान बायल या घोव आयिल्ल्यान पयलें मोबायल पळोवचें पासवर्ड कसलो तुजो तें सदां चेंज करता जाल्यार सांगना जाल्यार लढाय परतून आनी कोणाची मेसेज हाचे कितें फोन आयिल्ल्यान तुका ह्या कितें हें कितें तुरेटी घोवाचें या बायलेचें आदां आनी येवे की टेन्शन आसलें गे ना आसलें गे हरियकारा ती येव आदां न्हिदल्या उपरांत ताच्यो बरयो कावंट करताली खंय 12 बरयो आसात की ह्या गुणी जाल्या गे म्हूण सांगून ओके स्त्रियांनी मात दुबाव करचो न्ही दादलेच तरेपटी स्त्रियांचे किसड दुबाव करता पूण दुबाव एक किडा इज लायक अ वायरस आनी हाका एंटीवायरस जायचे पडटा मोगाचें न्हू कसलें एंटीवायरस अगेन फेथ भावार्थ बायलेचेर भावार्थ घोवाचेर भावार्थ भुरग्यांचेर बातयेनी आनी भुरग्यांक आवय बापायचेर बातयेनी ही गरजेची आनी त्या देखून त्या दिसा दिल्ली ती बासावणी त्या दिसा म्हळ्यार दिसा न्ही म्हयने जाले थोड्यांक वर्सां उतरलीं सबार थोड्यांनी जावंक पुरो गोल्डन जुबिली हांगा सेलिब्रेट केल्या कितल्या जाणांची काजाराची गोल्डन जुबिली जाली हांगासर 50 वर्सां काजार जावन ओ हांगाच आसात मुखार आसात ओके वेरी गूड कंग्रॅच्युलेशन्स ओके तुमी बसावणी दिल्ली उडास आसा गी कालें म्हणलें सुखान तशें दुखान पिड्येंत तशें सुखांत तशें दुखांत पिड्येंत तशें भलायकेंत हांव विस्वासीत रावतलो म्हणून तुका बास्तीत रावतली ओके हांव तुजो मोग करतलो हांव तुका मानान लेखतलो आनी विश्वासी रावतलो भोवशा मोग आनी मान दिवना म्हण दिसता तेणें ओके म्हाका घरा उडास आसा ल्हान आसतना म्हजी मम्मी पापाक सांगता आळे आयकलें या पयलें कांय सांगूना ताणें खंयचें आयकोनचें मान दिताली मग तूं ओके मानान मोगान आनी विश्वासपणान ही बासावणी केल्ली आमी खंयच्या रितीन पाळल्या हें आमी उडासान दवरूंक जाय एकामेकाक मान आनी गौरव दिवंक मोगाचें न्हू थोड्यो पटी आमचो गौरव मान दिवंक आमी चुकता जिवितांत कश्ट पिडा शिडा येता आसतना काल आमी आयकल्ल्या भशेन
ब्रदरांनी आमकां सांगलें थोडी पटी आमचो भावार्थ दंडळटा आनीक हेर देवा फाटल्यान आमी वेता अन्य देवा फाटल्यान आमी वता कित्याक आमचे शेस्ता मागीर सांगताले ओ थंय सुब्रमण्य एकलो बोट आसा आनी तो एकलो हो आसा आनी तो एकलो मापली हें करता तें करता आनी त्या देखून थोड्यो पटी आमी तांचे आयकता आनी तांच्या फाटल्यान येता आनी तांणी सांगलें आमी करता मोगाचें न्हू हें आमच्या भावार्थाक विरोध जावन आसा वाचया आमी ड्युट्रॉनॉमी चॅप्टर 18 वर्सेस 9 to 14 द्वितीय नियम ग्रंथाचो 18वो अध्याय 9 ते 14वें वाक्य द्वितीय नियम ग्रंथाचे 18वो अध्याय 9 ते 14वें वाक्य सोरेस्पोर तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तूं भितर सरलेल्या वेळार थंयच्या लोकां मदें आसलेले कांटाळ्याचे संप्रदाय तूं पाळूंक शिकनाका तुज्या लोकां मदें आपल्या पुताक वा धुवेक उज्यांत लासून बली भेटयतलो वा ज्योतिशी शाकुनी मंत्रवादी जादूगार गाडी भुतां प्रेतां कडेन संपर्क दवरपी वा मेल्ल्यां कडेन सलाह घेवपी कोणूच आसचो न्हय असलीं कामां करतल्या अरियेकल्याक सोरीसपोर तुजो देव कांटाळटा असल्या कांटाळ्याच्या आचारांक लागून सोरीसपोर देव तुका ह्या राष्ट्राक तोंड दांडयतलो पूण तुवें सोरीसपोराच्या देवाक पुर्तो विश्वासी रावंक जाय तूं तुजें अधीन करताय त्या देशाचो लोक तांच्या ज्योतिशांनी आनी जादूगारांनी सांगलेलें आयकता जाल्यार तुवें तशें करूंक सोरीसपोर देव तुका आड व्हरता तें कितेंय करूं पूण तूं म्हजो तूं क्रिस्ताचो तूं देवाचो मनीस तूं देवाची मनीस हें करूंक देव तुका आड व्हरता मोगाचें न्हू तरी पूण जिवितांत कश्ट येता आसतना कोणी तो जावं वट्राची भलायकी मेळ्ळ्यार पुरो वी डोंट मायंड हू द हिलर इज ऑल दॅट वी नीड इज अ हिलींग ह्या वेळार आमी उडासान दवरूंक जाय कसलो भावार्थ आमचो आमच्याच मंगळुरी कातोलीक क्रिस्तांव मदें कितलींशीं जाणां असल्या संगती लागीं येतात आमचे लागीं ती सांगतात येवन फादर हांवें अशें केल्लें हांवें तशें केल्लें हांव फर्स्टली हांवें तितले पयशे हें केले इतलें केलें वय थोड्या दिसांक कितें बरेंपण जाल्ले वरी बगता पूण समस्या तशेंच उरतात मोगाचें न्हू असल्या संगतींतल्यान आमी पयस रावंक जाय भलायकी दिता तो देव एकलो मात ताणें रचल्लें तोच सांबाळटा आनी तोच आमकां साल्वार करता आमच्या सर सवालांक जापी ताचे कडेन आसात आमच्या सर पिडेंक वखद ताचे लागीं आसा आमच्या सर घुसपडेंत सुडका ताचे लागीं आसा आमकां तो राखता आमचो हरी एक दीस हरी एक घडी ताच्या हातांत आसा तर मोगाचें न्हू निमाणें आमच्या जिविताची बुन्याद आमी कशी घट करची आमच्या जिविताची बुन्याद घडपार आमी कशी बांदची पयल्या सुवातेर मागणें थोड्यांनी म्हणचे आसा कशें मागचें म्हाका देवाचेर बरो वचो ना बायलेचेर म्हाका बरो वचो ना घोवाचेर म्हाका बरो वचो ना हांवें कशें आनी कोणाचेर बरोसो दवरचो बरोसो मेळ्ळ्या उपरांत मागोवंक सुरू केल्यार तो निमाणो दीस तर बरोसो ह्या गिफ्ट पातीन येवंक मागचें न्ही पूण मागोवंक आमी सुरू करूं जाय देवा भावार्थाचें बी तें तुवें म्हज्या जिवितांत रुता केल्लें तें आनीक चड वाडोवंक आनी सोडोवंक सोम्या तुजी कृपा म्हाका दी हें आमी मागोवंक जाय मागणें आमी करूंक जाय अरी एका दिसा जावं पुरो ह्या दिसांनी सिरियल्स आसात सुंदरी आनी कितें ओके तशें म्हणटा आसतना आमकां तेर्साचो वेळ आनी एक सिरियल जाल्यार नेक्स्ट वन इज इवन मोर एंटरटेनींग आनी तर एंटरटेन न्ही कितलें रोडोंक आमकां ती शिकयता तितलें आमकां समाधान कितलींशीं जाणां टी व्ही मुखार रडटात दादल्यांक क्रिकेट आनी तो फस्ट बॉलाक डक आउट जालो जाल्यार गोल्डन डक जाल्यार हांगा हार्ट अटॅक ओके तशें थोडे फुडें आमच्या जिवितांत टी व्ही आनीक हें पळय कितलें आमच्या जिवितांत रुता जालां की मागण्या दिसांनी वेळ ना 10-15 मिनटां घरा बसून तेर्स मेळ करूं की आमकां तुरे पटी थोड्यांक वेळ मेळना तर मागण्या आमी म्हत्व दिवचो दुसरें जावन आसा देवाचें उतर जायत्यांनी म्हाका सांगलेलें आसा हांगा कोडयाळान मात्र न्ही हांवें सांगलें मुंबयांत रेती दिवंक आमी येता आसतना वासाई बेळगांव कारवार चिकमंगळूर खंय दुसऱ्या बेंगलोरांत रेती निकता आसतना वय ब्रदर प्रकाशाची मागणी आमी पळयलें आनी ताचे उपरांत बायबलांतय आमकां मोग सोडलो म्हूण सांगून जायत्यांनी सांगचें आसा देवाच्या उतराचेर देवाक आमी अर्गां दिवया आनी थाळयो पेटया देवाक आमी अर्गां दिवया कित्याक देवाच्या उतराचेर परत्यान आमी येवंक देवाच्या उतरांचेर आमची बुन्याद बांदूंक जेजू आमकां शिकयता तर ही कृपा सुम्या लागीं आमी मागोवंक जाय हें जावन आसा देवान सामकां दिल्लें वर्तन देणें बायबल जावन आसा देवाचें उतर उत्पत्ती ग्रंथांतल्यान उगडापण ग्रंथा पर्यंत फ्रॉम जेनेसिस टू रेवलेशन इट इज ऑल लव स्टोरी ऑफ गॉड्स लव फॉर हिज पीपल देवाचो मोग ताच्या परजेंतय इस्रायलांतय आनी ताची नवी इस्रायल परजा जावन आसा आमी क्रिस्ती समाज
आमी क्रिस्ती परसा तर देवाच्या मोगांत आमी वाडोवंक जाय मोगाचे न्हू युक्रिस्त जावन आसा आनी एक वाट देवान आमकां दिल्ली वातिकन दुसरी महासभा आमकां सांगता युक्रिस्ट इज द सोर्स एंड समीट ऑफ आवर क्रिश्चन लायफ युक्रिस्त जावन आसा आरंभ आनी शेवट बुन्याद आनी शिकार युक्रिस्त द्वारेंच आमी वाडटा युक्रिस्त द्वारेंत आमकां जेजू ताची कृपा दिता तशेंच सांता सांतिनीचें जिवीत आमकां एक आदार दिता ह्या दिसांनी सांता सांतिनीचे बूक थोडी वाचता थोडी वाचना पूण जाल्यार ह्या दिसांनी मोबायल आयिल्ल्यान एक आमकां मोबायलांतूच मेळटा आनी जर तर जायती आमकां मोण आसा तर जायते वेबसायट्स आसात अबावट द लायफ ऑफ द सेंट्स जायते आमकां सवालांक गुगलच जाप दिता मोर देन गॉड गुगल गिव्स दी आन्सर समटायम्स सम पीपल बिलीव आनी तशें म्हणटा आसतना कोणाक मोण आसा बूक आमकां मेळटात जेरोसा कंपनी आनी दुसऱ्यांक जायती बूक स्टॉलां सेंट पॉल्स आनी जायती हांगासर आसात पूण सांगात आस इंटरनेटारी आमकां हे बूक लाभतात हे आमी वाचूंक जाय मोगाचे न्हू जिवितांची कश्टाची मोडां जिवितांत येता आसतना आमी उडासन दवरूंक जाय देवान दिवचे कश्ट आमच्या तांकी पुरतेच देवान आमकां दिवचे हांव सांगणी आसा कश्टाची झुजां जेजून दिवची ताच्या धैर्यादीक सोजेरांक द टफेस्ट बॅटल्स आर गिवन टू द ब्रेवेस्ट सोल्जर्स कश्टांची झुजां देवान दिवची धैर्यादीक सोजेरांक जर तर आमच्या जिवितांत कश्ट कितें आसात तर देव जाणा की आमी कश्टांचे आमी धैर्यादीक सोजेर म्हूण सांगून तर आमी हे स्विकार करूंक देवाची कृपा आमी मागया एक आमच्या जिविताच्या दिसांनी तसो आदार आमकां आसा तर आतां आमी सांगया तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयिल्ल्या वेळार सोम्या तुजेर हांव पातयेतां जिवितान आणवरां येताना सोम्या तुजेर हांव पातयेतां सर म्हज्या जिविताच्या दिसांनी तुजेर हांव पातयेतां सांगात आमी गावया तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा सर्व आमी उबी रावया मोगाळा तुजेर हांव पातयेतां म्हाका पावसो हांव पातयेतां जेजू मोगाळा सांगात व्हडल्यान म्हणया तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा कश्टांची मोडां म्हजेर आयल्या वेळार तुजेर हांव पातयेतां जेजू मोगाळा परत्यान म्हणया तुजेर हांव पातयेतां
तुझे राव पात्यता जेजू मोगळा तुझे राव पात्यता जेजू मोगळा सांची मोडा मुझे आयल्या वेळा तुझे राव पात्यता जेजू मोगळा बसया